आमी हे पयलीं बी उलयल्ले आहा कळ्ळां तुका. लोक हे भाशेन लायनी रावपा पडले जाल्यार वाजेन वयतले समजलां तुका. आनी इतले लोकांक एक बरोबर आपोवप हें म्हाका खंय तरी सारकें दिसना. कित्याक हे व्हडले आजचे टायम आशिल्लो कितले 9 to 12. आज ऑलरेडी भायर जाले. भायर जावन उपरांत सुद्दां कितले क्रावड आसा पळय. सो म्हाका दिसता कमी लोकांक आपोवन आनी हे जे 16 पासून आहा पळय तें एक्सटेंशन सामकें गरजेचें. कित्याक हिंग पावल म्हणटरी मरे लोक लायनी रावता. भितर पावल म्हणटरी तांकां सांगता एडिशनल डॉक्युमेंट कितें तरी तांकां सपोज मिसींग आहा जाल्यार परतून येवपा पडटा. आनी हे भाशेन जालें जाल्यार लोक वाजेन वोटू नाका म्हणटाले. आमी कितें करून आमी आतां फॉलोअप करता लोकां कडेन. कितले जाण सांगता तुमगे वोट आमकां येत ना म्हणून जखमार म्हणटात अशें. सो हे भाशेन जावपा जायना. आमी मुद्दाम जावन सांगपा म्हणून हात जोडून अपील सुद्दां केल्लें आहा. आतांय करता लोकांक. इवन हियरींग आसा पळय आपयले प्लीज एटेंड जावा. कित्याक मेन तुमचो इम्पॉर्टंट म्हणल्यार तुमी रोलार रावपाक. कित्याक आज हे भाशेन ही जी परिस्थिती केल्ली आहा ते अशें आमकां दिसता की मडगांव आनी इवन हेर कडेन जे बीजेपीक वोट्स पडपाक शकना तांकां खंय तरी सिस्टमॅटिकली एलिमिनेट करपाचो हो प्रयत्न आमकां सामको दिसता. हो चार्ज आमचो डायरेक्ट. सगळे बाबा हो प्रोसेस घरा कडेन वचून बीएलओ करपाक शकता. एक्झॅक्टली. सपोज डॉक्युमेंट सपोज आसात जाल्यार बीएलओन कलेक्ट केले जाल्यार इतली गर्दी जावपाक गरज ना न्ही. कोणा बर्थ सर्टिफिकेट दिवपा जाय म्हणटात ते, कोणा आनी कितें लिंक मेळना म्हणटात ते. समजला. सो आतां लिंक आतां ओल्ड 2002 रोलाचेर नांव एक मातशें रॉंग आसा आनी आतां नांव सपोज डिफरंट आहा बापयचें बी समथींग लिंक. त्या टायमार सर्टिफिकेट दिवपाक हांगा पळयतात. समजलें. हें पळयता तें रॉंग. पूण 3 फावटी बीएलओ घरा येता पळय तेन्ना फर्स्ट फावटी देंवतो सेकंड फावटी तेणी लिस्ट मारपाक शकता. इवन ताज्यान सुद्दां घेवन येवपा आतां 70, 65, 70 वर्सांच्या लोकांक जे बरें ना ते कशें येतले हांगा. जे कोणाचे कोणूच ना घरा कडेन. आतां कोण सपोज फॅमिली मेंबर आसा तो येवपाक शकता कोणाक धाडपाक शकता. आमी सुद्दां आतां 2 फॉर्म हाडला जे 75 क्रॉस आसा समजा आनी ते खरें बरें ना. आमी रिक्वेस्ट करून तांकां हें करपा लायला एक्सेप्ट करपा लायला. हे जे SIRची अपडेट आसा ती तूं कंटिन्यू घेत आसा. म्हाका एक सांग, जर आतां कोण फाटीं फॉर्म भरून जर आउट ऑफ कंट्री गेला जावं दुबय गल्फाक कोण आसता ते गेल्या तांकां समज आतां हें व्हेरिफिकेशन करपाक कशें कितें आसा. कशें जातलें आतांच सांग म्हाका. कितें केलां तेंच्यांनी कितें दवरलां ते म्हणटा ऑनलायन म्हणपा. ऑनलायन सुद्दां केलें न्ही. ऑनलायन सायट सारकें मेळना. आतां सेकंडली आतां फॉर्म 6 आतां जे वोटर्स शिफ्टेड जाला तांकां फॉर्म 6 भरपा पडटा. आतां फॉर्म 6चे फॉर्म सपोज हांगा घेवपाक गेले जाल्यार ते बीएलओ मेळ म्हणटा. बीएलओ म्हणटा आपणाक कोटा कवर जालो डावनलोड करा म्हणटा. सो ही परिस्थिती म्हाका स्वता बघल्या तेका लागून विथ एक्सपिरियन्स सांगपा सोदता. फॉर्म 6 सुद्दां ना आमचे कडेन. जायती फॉर्म ना. समजलें. ऑनलायन म्हणल्यार ती आसा गजाल जायना. आमी सुद्दां ट्राय केल्ले आहा. सर्वरा पण कितें तरी प्रॉब्लेम जाता. वेदर शटडावन केल्लें आसा जाल्यारूय आमकां खबर ना हे एक्सरसायज चालू आसा म्हणून. समजलें. पूण मेन इम्पॉर्टंट आतां जितले जे डिलिशन जातले शिफ्टिंगाक लागून डिलिशन जातले सो तांकां री एंटर जावपाक त्या वेरेवर दे हॅव शिफ्टेड तांकां फॉर्म 6 अवेलेबल ना. सो आमी मागता की लोकांनी फॉर्म 6 खंयचा जाल्यार अरेंज करता जाल्यार आमकांय जाल्यार कॉन्टेक्ट करचें. समजलें. वी वील हेल्प देम. समजलें. बट सी दॅट यू ऑल कम ऑन द रोल्स. वोटर हे कलर खबर आहा तुमकां. हांव स्पेसिफाय करना. आतां लायनीन कोण आहा ते पळया. समजलां. जे ओरिजिनल चडशे आहा ते ओरिजिनल दिसती पडटा तुका आमचे. समजलां. हेर आहा ते कितें ना म्हणल्यार तेंचें सगळें सारकें आहा. सो हेजेर तुका कळून येता हे मडगांवच्या आमदारान कितें सुमार करून दवरलें आहा ते आपले बीएलओ घेवन. कलर पळय. हे SIRचे बर्डन एक लोकांच्या माथ्यार हाडलां अशें दिसता. हाडलाच अननेसली हाडलां. Unwell with fever and still in line. It's been, they called us 9. They said the timing is 9 to 12 and we are still standing here with no acknowledgement, no nothing, no information about what is happening. Such a big inconvenience. I don't know how many people are there in this line and I don't know when it's going to be our turn. You think this is failure of Yeah, because we've been voting for over 20 years and nobody said that our voting cards are not correct or they have to be corrected. We just received the notice yesterday that we have to be here on 3rd Jan. They should have given at least some prior notice because there are a lot of functions going on these days and they know that this is a busy time for us. Leaving all of that, we have to stand over here, waste our time, and we have no idea what exactly is being done. what is your demand? To streamline this process a bit more because our Aadhaar cards are already linked to our mobile numbers. All our information is already linked via the Aadhaar card. So they can easily verify it themselves. They don't have to make people stand in line. There's so much of wastage of paper. Everything can be done electronically. They have a goa.gov.in website. They can do it on that as well.
we are anyways doing our registrations, our tax payments, everything online. So why can't this be done online? आज आमचे व्हेरिफिकेशन जे अनमॅपिंग वोटर त्यांची चालू प्रोसेस चालू ओके सो कितें डॉक्युमेंट्स बी सबमीट करपाचे ते आहे कितलो टायम आसतलो एका एका ना आयज आमचे टोटल ऑलमोस्ट 15 फाटाची थोडी थोडी वोटर हें आसा हियरींग ऑलमोस्ट 300 सुमार वोटराची आसा व्हेरिफिकेशन 300 सुमार सगळ्या 300 नोटीस गेले तेच मनशां माहिती सो कितें डॉक्युमेंट्स आपले हाडपाचे कितें तांकां ऑलरेडी बेलोन तांकां ब्रीफ केल्ले आसा आनी अकॉर्डिंग ते डॉक्युमेंट्स घेवन येतात ते आमचे कडेन आमी व्हेरीफाय करता व्हेरीफाय करता आनी ते डॉक्युमेंट्स आमी थ्रू कलेक्टर परत व्हेरीफाय करून तेजी हे पळय केले ऑथेंटिसिटी आनी मागीर आमी डिसायड केले मातशें लोकांक खूब वेळ अशें लायनीन रावचें पडटा भायर मातशें ना पूण ऑलमोस्ट सगळे कडेन सेम सिच्युएशन आसता तशी येना ते तितलेच वोटर ते आमी फिक्स केल्ले आसा सर तुम्ही आता जितके पार्ट आसा तुम्ही आपल्याला जरी आता एक्झाम्पल मडगाव करायला डेट दिल्ली आसा हियरींग नेक्स्ट डेट त्या डेटीचेर येवचे पडटे मदीं घेवचे ना ना मदीं कितें जालें ते सगळें मॅस जाता म्हणून आमी तांकां प्रॉपरली टायम दिल्लो आसा शेड्यूल दिल्लो